कोंकणी उलय लंडन फुलय हे आरचे रॉक वाजाचे आवाज 99.8 साऊथहॅम्प्टन UK रेडिओ कार्यावळींत वॉलांकेनी सायबिणीक भेटयलेल्या एपिसोडांत विन्सी क्वाद्रो सादर करता भुरग्यां खातीर एक काणी. काणयेचें नांव वालांकेनीचो प्रताप. तर आयकात शेन आनी सिमी ही काणी कशी मुखार व्हरतात आनी ही काणयेंतल्यान कितें शिकवण मेळटा ती. पोदेरालो पोंक पोंक आवाज आयकून शेनाक जाग आयली. ताणें आपली नदर हेवटेन तेवटेन गुंडायली. भायल्यान सारकोच उजवाड जावंक नासलो, तरी हलकें हलकें वातावरण झळकतालें. ताणें चादर आंगावेल्यान काडलें आनी उठून बसलो. हातांनीच कडेक सांसपिलें. आवय ताचे कुशीक नासली. खाटीवेलो देंवन ताणें लायट पेटयली. ताचे मेजार एक सोबीत बावलें आसलेलें ताणें पळयलें. 8 वर्सांचो शेन बावल्याक पळोवन अजाप जालो. तो फुड्यांत येताच बावल्यान "गुड मॉर्निंग" म्हणलें. अब्बा? शेन आनीक अजाप जालो. ताणें ताका हातांत घेतलें. "यू लव मी?" "आय लव यू" बावल्यान म्हणलें. "तूं उलयता वो बॅटरीचेर शिकयलां तितलेंच उलयता?" शेनान विचारलें. "हांव सगलें उलयतां. हांव रोबो बावलें. म्हजें नांव सिमसिम." बावल्यान आपली वळख करून दिली. "कोणें हाडला तुका आनी म्हज्या रुमांत कशें पावलें?" शेनान विचारलें. "तुज्या रुमांत मॉस्किटो नात?" बावल्यान विचारलें. शेनान होयकारी मान हालयली. "ते तुज्या रुमांत कशें येतात?" "तेच परी हांवूय तुज्या रुमांत आयलां. फाटल्या वर्सा तूं वालांकेनी गेलोलो न्हय?" "हांव थंयच्यान आयलां" बावल्यान आनीक इल्ली मावती दिली. "आवयस, तूं वालांकानी थावन आमगेर पावला? पूण कशी? तुज्यान चलपाक कांय जायना." शेनान अजाप जावन म्हणलें. "ताचें कितें जालां जाणा तूं? फाटल्या वर्साक तूं वालांकेनी गेलोलो तेन्ना तुज्या कुटुंबान माद्रासाच्या दर्या वटेन आसलेल्या वालांकेनी वॅक्स स्टोर दुकानाक भेट दिलोली. तेन्ना हांव त्या दुकानांत आसलें. म्हाका घेवचें म्हूण तुवें जायती खटपट केली, पूण तुजें उतर तुजे आवयनूय आयकलें ना आनी बापायनूय आयकलें ना. तुमच्यो फकत वाती घेवन तुमी गेलीं. त्याच वेळार गोंयचो एक जाणटो मनीस त्या दुकानांत भितर सरलो. ताची नदर म्हजेर पडली, पूण ताणें म्हजेर आड नदर केली आनी तो ओगीच दुकानांत हें तें पळोवंक लागलो. तुका कांयच घेवपाचें ना जाल्यार दुकानांत बेश्टोच कित्याक पासय मारता? दुकानदारान ते जाणट्याक विचारलें. जाणटो हांसलो. "हांव 10 दिसांची आंगवण पावूंक सायबिणीच्या पांया फुड्यांत आयलां. आयज म्हजो 3रो दीस. वयले इगर्जे कडेन पासून हांव वचून आयलो. कितलो म्हूण भोंवतलो. असोच भोंवून मातसो वेळ पासड करता. तूं काडकोळ जाता जाल्यार भायर बेता" जाणट्यान सांगलें. "नाका नाका, तशें जाल्यार तुज्यान हांगा वेळ पासार करूंक जाता" दुकानदारान सांगलें. तेन्नाच सुमार 25-30 लोकांचो एक जमो त्या दुकानांत भितर सरलो. ते मेळत ती वस्तू खात लावंक लागले. "अरे अरे, कितें करतात तुमी? हांगाच्यान मातशे भायर वळात. भायल्यान सगळें डिस्प्ले केलोलें आसा. जाय तें म्हाका सांगात प्लीज." दुकानदारान तांचे कडेन हात जोडून उपकार मारले. ताका बाबड्याक खबर नासली म्हजे वस्तूंगी हें गिरायक ताका आयलोलें म्हूण. ते भायर सरपाचो यत्न करतना एका भुरग्याचो हात म्हाका लागलो. "अरे अरे अरे, कितें करता?" दुकानदारान बोवाळ मारलो.
हांव सकयल पडटा पडटा उरलें. त्या जाणटेन म्हाका धरूंक नासलेलें जाल्यार म्हजें कुडकें जातलें आसलें, तशेंच म्हजेंय निसणटो न्हय. हांवें ते जाणट्याक म्हणलें, म्हाका तूं व्हरूंक शकता? म्हजें उलोवप आयकून तो अजापलो. ताणें म्हजेर बारीक नदर मारली, पूण त्या जोम्याच्या बोवाळांत ताका आनीक हालोवंक मेळना जालें. ताणें बेगीन बेगीन म्हाका आसलेल्या जाग्यार दवरलें. उपरांत ताणें दुकानदाराक मातसो आदार केलो त्या जोम्याचें गिरायक करूंक. दुकानदाराकूय बरें दिसलें. थोड्या वेळान त्या गिरायकाचो जोमो वेतूच त्या जाणट्यान म्हजे विशीं चवकशी केली. तेन्ना दुकानदारान ताका सांगलें, तें बावलें कोण एका रोमाक तावन आयिल्ल्या मनशान हांगा हाडून दवरलां. घोडये येताना ताच्या भुरग्यांनी हाडलेलें आनी परत वेताना तांकां म्हाका व्हरोन दिसलें ना, म्हूण म्हाका त्या दुकानदारा कडेन दवरून गेलीं. त्या दुकानदाराक खबर नासली हांव विक्रेक आसां वो शोपीस काय म्हूण. हांव उलोवंक शकतां हें लेगीत ताका खबर नासली, कित्याक ज्या दिसाक ताणें म्हाका त्या जाग्यार दवरलेलें तेन्ना तावन हांव म्हज्या जाग्यावेलें केन्नाच हालोवंक ना. त्या दिसा त्या जोम्यांतल्या भुरग्यान म्हाका आदळून जाणट्याच्या हातांत उडोवंक नासलेलें जाल्यार आनीक त्या जाणट्याक तें कळचें नासलें जाल्यार हांव उलयतां म्हणून कोणाकूच खबर नासली. त्या जाणट्यान म्हाका व्हरपाची मागणी केली. दुकानदारान परवानगी दिली खरी, पूण हांवें जाणट्याक अट घाली, जर तर म्हाका तुमगेर व्हरून पावयतलो जाल्यारूच हांव तुजे बरोबर येता. पयलीं तो अनमनलो आनी म्हजो शेक ताचेर दाखयतूच तो भियेलो आनी तुमगेर हाडूंक तो तयार जालो. तुजें घर सोदूंक ताका 1 वर्स लागलें. राती त्या जाणट्यान म्हाका तुज्या बापाय कडेन दिलें आनी ताणें सिमसीम म्हळ्यार बावल्यान आपली लांबदीक 1 वर्साची काणी सांगली. पूण आमगेर येवचें अशें तुका कित्याक दिसलें? शेनान मदेंच विचारलें. कित्याक? सारको लोलो. जुस्त कोई मिल गया फिल्मांतल्या ऋतिक रोशना भशेन. तुज्या आवयक तुजी काळजी आसा, पूण बापायक लोकूय तुका रेस्पेद दिना. नाका जालेल्या नांवान तुका पाचारतात. तुजी सोयरी लेगीत तुका टेकन फॉर ग्रांटेड दवरतात. तूं जाणा तुज्या बापूल भावाचो तुमच्या वाटाचेर दोळो आसा म्हूण? तुजो हक्क तुका मेळोंक हांव तयार करतलें. फाल्यांच्यान सवका सवका तूं नवें जिवीत जिवंक सुरू करतलो. वालांकेनी सायबिणीन तुका बरो केलो अशें तूं समज. ह्या वर्सा तुज्या वर्गांत तूं पयलो येतलो आनी मुखार बरें शिकप घेवन ह्या देशाचो एक व्हड नागरीक जातलो. सिमसिमान ताका सांगलें. शेन सारकोच भुल्लुसून गेलो. ताचे कुशेक शीम मेर ना जाली. तो थंयच रावून उडयो मारूंक लागलो. शेनाचो बोवाळ आयकून ताची आवय धांवून ताच्या रुमांत आयली. शेन कांयच नकळो जालेले परी बेगीन खाटीर बसलो. आपल्या आवयक पळोवन तो फकत हांसलो. पिसो खंयचो म्हणत ती परत कुजनात गेली. सिमसिमान शेनाक वागणूक दाखयली आनी परत ती खिनळूंक लागली. थोड्या वेळान आवय जेन्ना शेना फुड्यांत आयली तेन्ना शेनाची लोलेपणां पयसावपाची चिन्नां दिसूंक लागलेलीं. अजाप जावन ती केन्ना शेनाक जाल्यार केन्ना सिमसिमाक पळोवंक लागली. तो वायलंकेनीचो प्रताप आसलो. देव बरें करूं.